지수 संगी मेळो जिये बली भेटून बापा तुझे समोर आम्ही आल्या आत्मिक तसेच लौकिक गजो सुख संतोष कंतोष को घेऊन आयल्या अर्पण तुझे हाती बाळका जिसू संगी मेळून जिये बली भेटून बापा तुझे समोर आम्ही आल्या आम्ही बापा तुझी वेचलेली पसार एक पवित्र राष्ट्राणी यासकीवर तुवें सदांच करून घेतलो संभ्रमून आयल्या होबा बाळका जेसू संगी मेळून जिये बली भेटून बापा तुझे समोर आम्ही आयल्या आत्मिक तसेच लौकिक गजो सुख संतोष कंतोष को घेऊन आयल्या अर्पण तुझे हाती बाळका जेसू संगी मेळून जिये बली भेटून बापा तुझे समोर आम्ही आयल्या त्रिएक देवाक अर्घां दिवन हे मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भाव भरिनो आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू अशें सांगता हांवें तुमकां विंचून काडल्यान तुमी विंचून काडूं ना यथेश्ट फळ दिवंक सरणांतलें फळ दिवचे खातीर हांवें तुमकां विंचून काडल्यान आपयल्यान मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या बौतिस्माद्वारी एकल्यांक देवान विंचून काडल्यांत जिविताक एकल्यांक जिविताक विंचून काडल्यांत मरणाक न्हय मोर्च्याक न्हय पूण आमचे आपोवणे आमी केदळा सारक्या रितीन जियेना आमी ती मोरची वाट आमी धरता कित्याक पावलो रोमाकाराक बरयल्या पत्रान म्हणटा पातकाची मजुरी मोरान तर मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां विंचून काडला म्हूण कळीत आसा तर त्या आपोवण्या प्रमाणे जियेनातल्या खातीर प्रत्येक रितीन आमी सोमेलाचे बोगसाने मागया आनी फावो ते बरी ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक आमकांच आमी थाराय करया सांगाता आमी मागया हांव पातकी सरपदिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसुगुनी हांव सरून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसरून वायट हातून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या बसून बगेन सदांच संवकार मरी सगळ्या देवतां आनी वक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता सरपदिता देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर
महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंच घे आणि शांती ताच्या इच्छा संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळीच्या राया सर्ववेदान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वातळता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या वस्पुता सोम्या देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूक तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे माने मानून घे कित्याक पवित्रज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थया आयची मिसा अर्गा मिसा जावन दितात नॉर्बर्ट कोएलो मॅथ्यू डिसोजा आनी कुटुंब. सर्वेस्परा देवा सगळ्या मनशाची काळजां तूं वळखताय बागेवन मतियासाक दंडुताच्या जम्यांत घेवंक तुज्या अगणित जानवायेन तुवें निर्मिले तूं आमकां दिताय त्या आपोवण्या पाळो दिवन आमच्या सगळ्या जिणयेंत तुज्या मोगाक मनशां मदें गवाय दिवन तूं सामकां चलोवन व्हर आनी सर्गार तुज्या विसलेल्याच्या जम्यांत आमकां घे आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी सुमार 120 जण भावार्थी जमो जाल्ल्या वेळार पेद्रू तांचे मदेगांत उबो रावून अशें म्हणू लागलो, भावानू, जेजू कैदी करूंक आयिल्ल्यांक वाट दाखयलेल्या जुदासा विशयांत पवित्र आत्म्यान दाविदा मारिफत सांगून दिल्लो पवित्र पुस्तकाचो प्रवाद जारी जावचे गरज आसली. जुदास आमचे मदलो एकलो आमच्या मणयारपणांत ताकाय वांटो मेळिल्लो. किर्तनाच्या पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, ताचें घर पळगील पडूं, कोणीय तांतूं बिडार करिना जावं, आनी ह्या भायर अशेंय बरयल्लें आसा, ताचो हुद्दो आनेकलो घेव. तशें जाल्ल्यान सोमिया जेजूच्या जिवनपणाची साक्ष जावच्याक एकल्यान आमचे संगाता मेळची गरज. हो मनीस सोमी जेजू आमचे मदें भोवून आसलो त्या सर्व दिसांनी, म्हणजे जुवांक स्नान दिवंक आरंभ केल्ले तवळ थावन जेजूक आमचे थावन उबारून वेल्लो तो दीस पर्यंत आमच्या मेळांत आसल्या मदलो जायजय
तांणी दोगांची नांवां मुखार घाली. बारसाबास म्हणटा तो जुजे आनी मत्तियास. उपरांत तांणी हे परी मागलें, सोमिया, समेस्तांची अंतस्करणां तूं जाणाय. जुदासान आपणें विंचून काडलेल्या जाग्याक वेचे खातीर होगडायलेल्या मणयारपणाची सेवेक आनी धर्मदुती वावराक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विंचून काडलाय तें आमकां दाखय. उपरांत त्या दोगां मदें तांणी सुट्टी घाली आनी मत्तियासाचें नांव वयर पडलें. अशें ताका 11 धर्मदुताच्या मेळांत भितर घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वड उपकार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. वय सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नांवांक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पराक जय जय. उदेंती ताव नासतम ते पर्यान सर्वेस्पराच्या नांवांक स्तुती जावं. सर्व जनांगा मदें तोच परमोन्नत. अंतराळा वयर गासता ताची महिमा. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला तरी सकला पळेव. वय सर्गा पृथ्वीचेर दिश्ट लावन तो बागवाता. सर्वेस्पराक जय जय. खालत्यांक धुळींतली तो उखलता. दुबळ्या धाकट्यांक मेळींतली तो वयर काडटा. कुंवरा बराबर तांकां जागो दिता. वय आपले परदेच्या अधिपती मदें तांकां बसयता. सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia. 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 बागीतो सेवक तुजो तुका तो मानवलो. दयेन तुवें विंचून काडलो. दूत तो नव्या सोल्याचो. Alleluia. 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 सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे आय सोवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत राव जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन. हाज्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळश्या जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशा जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातेल्यात. ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो दोनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातोन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां.
तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत तुमी भायसन वचून फळ दिजय. उच्च तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यांत. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोखाळ भावा भयणीनो, तुमकां सोमेस्तांक बरो दीस हांव मागतां. आज ही गजमाता बडा संतोषान धबाजेन धर्मदूत आपोजल मातियासाची परब संतोषान आचरण करता. आयचे पयले वसाप वाचतना मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या मातियासाची आपोवणे विसोन करची रीत पळयत आसतना म्हज्या व्हड दिसो म्हाका उडास आयलो. त्या दीस आमच्या प्रांतीय वडिला लागीं बिस्प साहेब एक जबाबदारीचे भोव राजावेक सवाल वाजपी सवाल विचारता. एक जबाबदारीचे सवाल विचारता. हे सवाल अशें जावन आसा, ओ व्यक्ती याजकी या दियोकोन याजकी वर्गाक पावत असलो म्हूण तूं जाणाय. ओ व्यक्ती ओ दियोकोन याजकी वर्गाक फावत असलो म्हूण तूं जाणाय. ताका आमचो प्रांतीय वडील भोव जबाबदारीचे एक जबाब दिता. क्रिस्ती पोरचे लागीं विचार केल्या उपरांत ताच्या वडिलांची मत घेतल्या उपरांत तो याचकी वर्गाक फावत असलो म्हूण हांव जाणा. मोगाळ भाव भयणीनो, एका मनशाच्या आपोवण्याचे महत्व एका मनशाक कळीत आसाचे. तदाळ मात ते आपोवणे ताका विसोवंक साध्य जाता आनी त्या आपोवणे प्रमाणे जिवोवंक ताका साध्य जाता. नातल्यार ते आपोवणे कितें ते विसोवन कितें म्हूण कळीत नासतना ते आपोवणे ताणें केदीच स्विकार करूंक नजो. आज आमी मातियेसाच्या विसोवण्या विशयांत, देव ताका कशें आपयता म्हणल्या विशयांत, कशें विंचता म्हणल्या विशयांत आमी आज नियाळ करया. पळया मोगाळ भाव भयणीनो, देव जेजू क्रिस्त जुदासाच्या बदलाक मातियासाक कित्याक विंचता, तो रितो जालो जागो कित्याक भरती करता म्हणल्या विशयान आमी नियाळ करया. जुदास जेजून विंचलोलो आपोजल धर्मदूत कितें जाता, जेजूच्या विरोधीन ताचे जेजू विशयांत फटकी फिर्याद मांडली जावंक पुरो. पिलातान जेजूक खुर्सार मारूंक परवानगी दिल्ली जावंक पुरो. त्या रोमाघराच्या सोजेरांनी जेजूक खुर्सार खिळयलें जावंक पुरो. पूण ते पुरा भायले मनीस मोगाळ भाव भयणीनो, दे वर आवटसायडर्स. ते केदीच भितरले मनीस नातिल्ले, ते भायले. पूण जुदास भितरांतल्या भितरलो मनीस. इट वॉज द इनसायड ऑफ द इनसायड. जेजू विकृत करता. कित्याक? ताच्या आपोवण्याची महत्व ताका कळीत नातलें. हाच्या पयल्या वाचपांत पेद्रू म्हणटा पळया, ताका देवान मणियारपणांत बागी जावंक आपोवणें दिल्लें. आमचे मदलो एकलो मनीस उडास दवरा मोगाळ भाव भयणीनो. पवित्र पुस्तकांत अशें सांगलें आसा, एकलो मनीस जेजूक विकृत करतलो. पूण जुदास केदीच विकृत करूंक जल्मलो न्ही, पराधीन करूंक जल्मलो न्ही, बिलकुल ना. पूण जेजूक पराधीन करूंक दिल्लें मणियारपण वगडांक विसलें कोणें? जुदासान. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता, ताणें विसून काडल्या त्या जाग्याक, म्हणजे जुदासान विसून काडल्या त्या जाग्याक वेच्या खातीर आनी आपणाचें मणियारपण ओगडायलें म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा. पळया मोगाळ भाव भयणो, विसून केल्ली कोणें? जुदासान. भितरांतल्या भितरल्यान ताणेंच ताका दिल्लें पवित्र आपोवणें तिरस्कार करन तो एक विसवण करता. कसली?
मोरनाची. खंयचे मनशाक मोगाळ भाव भयणीनो मोरनाक विसोनाक ना जावच्याक विसोनाक बघा जिविताक विसले जावन आसा. आमचे जिवीत आमचे आपोने एका जिविताक सासणीक जिविताक विसले जावन आसा. पूण आपणाच्या विसोने मुखांत सुदास मोरान विसता. कित्याक खाली जाल्लो जागो भरती करीचे देवाची मांडवळ मोगाळ भाव भयणो. विसलो जागो केदीच खाली उरनाये. आमी मरणाच्या दिसा हें आयकता. मरणाचो व्यक्ती विशयान उलयत आसतना आमी सांगचे जावन आसा रितो जाल्लो जागो सर्वेस्प देवच भरती करूं. आनी आपले ती धर्मदूताची संप्रदाय उरच्या खातीर सोम्याच्या आदाराखाल ते सगळे जण माथियासाक विसतात. कशें विसतात पळया, भोव अपुरबाय ते विसतात. पयले पवित्र पुस्तकाची सांगणी पूर्ण जावचे खातीर ताका विसतात. आयच्या पयल्या वाचपांत अशें बरयलें जावन आसा तासो उद्दो आनी नेकलो घेवन हें वाक्य किर्तन 109 विसलें जावन आसा. तासो उद्दो आनी नेकलो घेवन आनी अशें कितें पवित्र पुस्तकांत बरयलें जारी जावचे खातीर माथियासाक विसतात. देवाची मांडवळ जावन आसा आपोने. दुसरें एका धर्मदूताक कितें लक्ष्य ताची लक्षणां कितें आसाची ताची अर्हता कितें आसाचें म्हणलें सांपेद्रो ती बोआ पुरबायन सांगता. पयलें ताणें जेजू सांगता जेजून कितें केलां म्हणजे जो आमच्या पवित्र स्थानांत न्हू जेजूक स्वर्गा रावनाच्या त्या दिसा मुखांत म्हणसर कितें पुरा जेजून केलां, कितें पुरा जेजून सांगलां, कितें पुरा जेजू उलयला, कितें पुरा मातकारे जेजू केल्या. ताणें ताच्या दोळ्यांनी पळयलो व्यक्ती जायचे. ताचो दोळ्यांनी पळयलो व्यक्ती जायचे आनी तितलेंच न्ही ताच्या पुनर्जीवनपणाक साक्षी जायचे. जे कितें जेजून उक्त्यान केलां आनी जे कितें जेजून गुपीत जालां ताच्या विशयान तो साक्षी जायचे. तो व्यक्ती ह्या मुनियारपणाक जायचे. आनी हें बेश्टें न्ही, गरजेचें. आमकां गरजेचें माथियासाक ह्या एकल्याक कोणाकी विसचें. तिसरें पळया ताणें विसतना सगळे सांगात आयले आनी देवा बापा लागीं मागणें जेजू लागीं मागणें करते म्हणाले सोमिया तूं मनशाची अंतस्करण वळखताय. सोमिया तूं मनशाचें अंतस्करण वळखताय. आमकां मनशाचें अंतस्करण कळीत ना. आळे आपले हांगा दोग व्यक्ती आसात बारसाबास आनी माथियास. हांचे मदल्या कोणाक मुनियारपणाक ह्या त्या आपोवणेक फावत आसलो कोण म्हूण तूं जाणा आसाय तूं विसरून काड. आनी आपले आनी मागण्या मुखार ताका विसरून काडटात. मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां सगल्यांक विसल्यांत आनी एक आंपोवणें दिलां. आनी आज पवित्र सभा इगज माता आनी आयची वांजल आयची वाचपां आमकां जागृण दितात. आमच्या आपोवण्याची महत्व आमकां कळीत आसाचे. आमी कित्याक तें आंपोवणें विसलां म्हळ्यार आमकां कळीत आसाचे. ताची ग्रेस्त काय कितें ताचे प्रामुख्यते कितें म्हळ्यार आमकां कळीत आसाचे. ताका मात्र आमकां तें आपोवणें सरी जाता. नातल्या जुदासा भशेन आमी आमच्या जिविताची सूख वाट धरतले हांव आनी तें जिवीत वगडायतले हांव आनी मरण आमी घेतले हांव. तर मोगाळ भाव भयणीनो आसर एकल्याक आपोवणें मेळ्ळां. म्हाका एक याजक जावन एक आपोवणें मेळ्ळां मुनियारपणाचें. तुमकां काजारी बेसाचो आपोवणें मेळ्ळां. त्या पासून पळय इगज माता कितली जागृतकायेन एक काजारी बेसा भशेन तुमकां शिकोवन दिता. बेश्टें न्ही 6 म्हयने तुमी ती दोतोवन घेवचे. 6 म्हयने तुमकां तो वायदो दिला करार जाल्या उपरांत. कित्याक एकामेकाक समजून घेवन जें कितें तुमी विसरून काडलां ताचें महत्व तुमकां कळीत करचे खातीर त्या पासून आमच्या आपोवणे प्रमाणे आमी जियेवया. सोम्याची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. सर्गींच्या देवोंडो देवा रक्ता मांसान
म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पवित्र देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, सर देण्याच्या दातारा भगवन मातयेस तुज्या दंदुताच्या परबे दिसा तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तें बलिदान दयेन मानून घे आनी भावांतान तीर रावन उतरान आनी देखीन आमच्या भोंवतणीच्या लोकांक तुज्या सोडवणेचे संदेश कर जावंक तुज्या कृपेची घटाय आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पवित्र आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या ससनीक गवळ्या तुजो हिंड तूं केदीन सांडिनाय, पूण भाग्यवन दमदुता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुज्या पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताची प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाची गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सदळबरां संगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओन सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ओन सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरून सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासो तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bawart so good purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरा आम्ही समरमता. तुझे पुन्हा जीवन आम्ही पगडता. तुझ्या येण्या सौम्याचे सूर आम्ही पत्रिका. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोरोनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आम्हा समेजता.
पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवेन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्ता तुजें पजळीत म्हाका मळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरी देवाचे माये सांगाती, सांजुजे तिचो पती, भगिवन धर्मदूत समतायस आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक फोनान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडंगराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले आमच्या बापाचे मागणे भक्तीपणे म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज समकाय येवं, तुजी कुशी सगळा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो प्रास समका दी आनी आमी आमचे सुगेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तांगट नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया कोणी ह्या जिवितांत सबज काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशा नत्रेकतले आमकां तुजे उधार काकुलती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाठय. कित्याला सोडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी मथियासाक विसरलो सोमी आमकांय ताणें विसलां. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळ्ळें. आमी सोमेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हाजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
काळजांताच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपोणी तुका जेजू हसून गांदिता मेसून जावचे ना तुझे उपकार राखताय म्हाका सदां तूं मोगान भक्तीन मागता हांव जामून तूं उदार जीवन मोशेन दुनिया कर नंदन काळजांत आशा स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपोणी तुका जेजू हसून गांदिता. सुमी म्हणटा म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तशेंच तुमी एकामेकाचो मोग करात. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बोका कुळदार बापा ह्या प्रभूच्या वरवीं आनी भगवान मातयेसाच्या विनवणेन ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या धेन्यांनी भर आनी जेजूक खरेपणी वळखता तसली ताची साक्षीदारां आमकां कर. संवसारांत तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करून तुज्या धेन्याची आनी आमच्या साक्षीपणाची सुभम पीक आमकां मेळूं आनी सर्गी तुज्या भाग्यवंता बराबर सासणीक उजवाडाक आमी फावो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोय आसो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो आपलो धाराळ आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाळका जेजूचें नवें. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावनचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशाचो येस जावंचे येयलो. सरतराच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फोव जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो. जेजू मेस्त्री म्हणना म्हणलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशाक तांच्या सर्गस्थानी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितले चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमचे सर ते सवा बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पया. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणल्यार नांव ताका फोव जालें. प्रत्येक रितीन आमच्या ह्या संवसाराक ताच्या पांयां तळा समर्पया. हर एक लोकांक ताच्या पांयां तळा समर्पया. देवाच्या मांडवळे प्रमाणे ही पिडा बेगीनच मुक्त जावन दी. मनीस ताचे मनशापून घेवन परत मनशा बरें जिवंक ताका आदार जावन दी. आमी मागीर सर डॉक्टरां पासत नर्सां पासत राजकीय फुडाऱ्यां पासत जगती मार्गदर्शन लोकांक दिवंक जगती विंसवन करूंक देव तांकां आशिर्वादांनी भरोवन दी. आमी प्रत्येक रितीन आमच्या देशा पासत मागया. जायतो लोक दुबलो लोक कश्टवन आसा मोरोन आसा बुके वरवीं देव तांचे वरी आशिर्वाद घालून दी. आमच्या कुटुंबाची सर त्या सामा आमी समर्पया. आमची वैयक्तीक गरज ताच्या पांयां तळा आमी दवरया. धैर्यान भावार्थान भरवशान आमच्या देवा लागीं आमी मागया. जायत्यांक भोगोंक पुरो कित्याक सोमी आमचे मागणे आयकना म्हूण. पूण ताच्या वेळार ताच्या काळार ताच्या मांडवळ्या प्रमाणे जे कितें आमी मागलां आमचो देव आमकां आमी मागलें फावो करतलो. तो जावन आसा आमचो भावार्थ. सांगात आमी मागया. हे भाग्यवानची सुबाळका तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडपी केली आसता आनी तुजो हात बेसावन देव मुखारलो आसता.
तुका पातयेन मारतिल्या सकाळ दयेन आयक आनी तुज्या बेसावाने पळय आमेन. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें नामान बरे कृपेन बरयले तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. भगवंती मरी देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें येलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें येलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमच्या मदें येलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आतां आनी सदांच सर्वथा आमेन. जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आतां आनी सदांच सर्वथा आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आतां आनी सदांच सर्वथा आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळका मागणे ए आजबाच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळसांचेर एका कुळदेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमतीन बरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकासून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोग आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदांच सर्वथा आमेन. बाळका जेजून आमचे उरतिल्ल्या सर उपकाराक अर्घां देवया. हांव आज धैर्यान सांगता जेजू आमचे सांगाता आसा आमच्या कुटुंबांतल्यान अर्येंतल्यान ताणें राखलां. आर्थीक परिस्थिती बिगडल्या जावं पुरो पूण देवान आमचो हात सांडूना. ताचे विस्नार आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर वतून आसात. ह्या पिडेतून आमकां ताणें राखलां, जायत्यांक राखलां क्रिस्तांवांक. हें सोनासाच्या मोगाचो एक साक्ष त्या देवाक आमी अर्घां दिवया आनी सांगाता म्हणया ए बहुदार बळ जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या कृपेक आमी वर्णितल्या. तुजो आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजबाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विसरवंती. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळणांतली दैवीक मजा जोडून दीत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. बाळका जेजूचो आशिर्वाद घेवन आमची तक्की भागोवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन. तुमकां समेस्तांक बरो दीस हांव मागतां. नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मोरये सारका. नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मोरये सारका. तुका वंदिता वैभव वर्णिता उपकारांक तुज्या देवा सर्गा भेटता. महिमा वागंता ओगळे कोसता बापा तांकूर पेंबे सावन धाडून मागता. देवाचो मनीस जालो बरे कुशीर जल्मोवन आयलो. भक्तीन उर्बेन मोगान वाडलो
देवा कुशेकाल तो रावलो नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मोरे साळका नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मोरे साळका मोगाळ खुदा सोवेन आमकां मरी आशिर्वादी मागता भगवान कुसाचे गुरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.